आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावलो. आयच्या डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हांचे आभार मानता, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या GMC ह्या क्षेत्रांत ऑन्कोलॉजी युनिट जो हाडलो आनी आयज कॅन्सराचेर ट्रिटमेंट बरे तरेन जाता, ताका लागून हांव माननीय मंत्र्यांचे आभार मानता. तशेंच थोडेशे सूचना आसा स्पिकर सर, जे ट्रिटमेंट आमकां आमच्या पेशंटाक मेळपाक जाय, खास करून जे मेडिसीन मेळपाक जाय, मेडिसीन थोड्योश्यो मेळपाक कठीण जाता. लोर्टाटीन ही एक टॅबलेट जे कॅन्सर पेशंटांक क्युअर करपाक लागून दिता, ती मेळना आनी ती तेच्या बदलाक क्रिजाल्क म्हणून जी टॅबलेट दिता ती GMCन अवेलेबल आसता. ती जर फर्स्ट चॉयस जो आसता डॉक्टरांचो, ती जर टॅबलेट मेळ्ळी जाल्यार बरें जातलें स्पिकर सर. दुसरें, पॅट CT स्कॅन जे आसा आमच्या GMCन जायना, हे करपाक लागून सरकारान आमच्या स्टेप्स घेवपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच हेपॅटॉलॉजिस्ट डॉक्टर्स जे आमच्या GMCन ना, म्हणजे 2-3 फावटी आमच्या डिपार्टमेंटान म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडल्यो, म्हणजे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस एडॉप्ट करचे म्हणून, पण डॉक्टर अजून पासून मेळोंक ना. हो एक आमच्या कमतरता आसा, ही कमतरता पुरी करची. तशेंच टेम्पररी स्टाफ जे आमच्या कोवीड टायमार घेतलेले, स्पेशली अटेंडन्स, तांकां रेग्युलरायज करपाक लागून हांव मान्य मंत्र्यां कडेन विनंती करता. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 48, आमच्या मंत्र्यांचे आभार मानता आसतना हांव सांगपाक सोदता की आमची जी CHC बिचोलीम आसा, हांगासर किडनी डायलिसीस सेंटर सुरू करपाक लागून मान्य मंत्र्यान फुडाकार घेतलो आनी बेड वाडोवन दिले. पण इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज आमचे कडेन इतलें आसा त्या CHCन, आनीकूय बेड आमकां वाडोवंक शकता. दुर्दैवान आयज किडनी पेशंट्स खूब वाडलेले आसा, म्हणून हांव मागता मान्य मंत्र्यां कडेन की आमकां जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंयसर, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान किडनी डायलिसीस बेड आनीक वाडोवन दिवचे. तशेंच आमचे जे मया PHC आसा, हे आमी अपग्रेड करपाचें थारायल्लें आसा. 24/7 डे केअर युनिट करपाचें थारायल्लें आसा. बाय युजींग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्टाचो जो फंड आहा, तो वापरून आमी ते PHC अपग्रेड करपाचे आहा, ताकाय तेंच्यांनी मान्यता दिवची. तशेंच आमच्या कारापूर सरवण हांगासर आसलेले RMD, हे एक बरो जागा आसा आनी त्या जाग्यार 2000 स्क्वेअर मिटराची जागा आसा. थंय आमी एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा, तो म्हणजे थंय वेलनेस सेंटर आनी फिजिओथेरपी सेंटर जावपाक जाय, अशें सुद्दां एक प्रोजेक्ट केल्लो आहा. हेकाय सरकारान मान्यता दिवची. तशेंच स्पिकर सर, ह्युमन एंड चायल्डाचेर उलयता आसतना अशें जाता की केन्ना केन्ना लग्न जाल्या नंतर लाडली लक्ष्मी स्कीम ताका सँक्शन जाल्लें आसता आनी ते भुरगे आफ्टर मॅरेज मरता, पण तो सँक्शन जाल्लो एमावंट नॉमिनीन आसल्या कारणान तो कोणाक दिवचो हें डिसायड जायना. हेचेर सरकारान मातशें विचार करून कोणाक दिवचो, फादराक दिवचो काय तेच्या हजबंडाक दिवचो, हे जर निर्णय घेवचो. कित्याक अशे केसीस खूब जाल्ले आहा स्पिकर सर, की आफ्टर मॅरेज ते भुरगे मरोन तो पयसो तसोच उरलेलो आसा. स्पिकर सर, म्हाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी ऑनरेबल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्षा दिव्या राणे मॅडम, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या सलीम अली बर्ड सँच्युरी हांगासर आसलेलो हो एक जो आमचो प्रकल्प तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन करपाक घेतलेलो आसा आनी बरे तरेन हेजें काम करून घेवपाक लागून आयज काम चालू आसा. 5 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रोजेक्ट जो आसा तो चालू आहा. स्पिकर सर, जे फॉरेस्टाची झाडां, मोठमोठी झाडां स्पेशली रुरल एरियांनी लोकांची घराच्या भोंवतणी आसल्या कारणान ती लीन जाल्ली आसता आनी स्पेशली इन द रेनी सिजन ती झाडां घराचेर पडटा आनी दुर्घटना जाता. म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुद्दां एक इन्स्पेक्शन जे एग्रीकल्चर किंवा पंचायत हेच्या बरोबर जेन्ना करता तेन्ना इमिजिएटली ते ट्रिमींग करपाक लागून किंवा कट करपाक लागून परमिशन दिवचें. कित्याक स्पेशली डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर रेज करता आनी ऑर्डर धाडून दिता कोणाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक
पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान डिले केल्या नंतर खंय तरी त्या टायमार एक्सिडंट जाता आनी घरांय मोडटा, कॅज्युअलिटी जाता. हे न जावचें म्हणून स्पीकर सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें लक्ष वेधून घेवपाक लागून तेंच्यांनी तें काम करचें. स्पीकर सर, फूड एंड ड्रग्साच्या बाबतींत गव्हर्मेंट जे दक्षता घेवपाक जाय फूड आनी ड्रग्साच्या डिपार्टमेंटान, ती दक्षता घेता आसतना जे आमचे फूड इटेबल्स आसता, फिश आसता, फ्रुट्स आसता, हेजे जे पेस्टिसायड स्प्रेईंग करता आनी आयज आर्टिफिशियल रायपेनिंग करता, हेजेर वारंवार हेजेर हे जावपाक जाय, चेक जावपाक जाय आनी तांकां जे वेंडर्स अशें काम करून जे फॉर्मलिन स्प्रे करता आनी कितें करता, हाका पनिशमेंट जावपाक जाय आनी परमनंट तांचें लायसन बंद करपाक जाय. स्पीकर सर, तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.